दिव्यवाणी 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 मग भगवतो संभ्रम सांजुदाच्या देव तेंपलांत येदोळस तुम्ही लग्न संभ्रमांत एकवटलेल्या नवऱ्या जोड्यांक सकट बरें मागून तुम्ही तांकां हांगसर उल्हासूच्या कार्याक हजर जाल्ल्या वक्ता तुमकां समेस्या पुणशेता तर्फेन मोगा मानाचो हांव स्वागत आपणयता तशेंच तुमकां हांव मान मागयतां. आमच्या प्रधान हॉला लागीं येदोळस येवन पावल्यात. सभी सुंदर 3 जोडे लग्न बेसांत एकवटलेले आनी तांच्या सांगाता आयचे मिसाचे प्रधान याजक फिरगज याजक तशेंच आमच्या कर्नाटक सरकारचो आदलो मंत्री श्रीमान अभयचंद्र जैन ते थोड्याच वेळा आमकां मेळटात काय देखून बँड वचपार तांकां समेस्तांक आमी वेदीक आपयत आसतना आतां आमकां समेस्तांक एक काम आसा. तांकां तुमी हातान हाय बाय करचें आनी तांकां स्वागत करचें. ओवर टू स्टार बँड. मग कशी सोपतात आमचे व्हंकल नवरे. सक्कट न्हिदल्यात गे बुकेल्यात गे हांव नेना. गर्द जेवण आसा मांसाचें आनीक जर तुमकां सोबीत दिसता तुमचो ताळयांचो शिवर. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ. ಹಾಯ್ हाय हां ओडना कोणी न्हिदवनांत देव बरें करूं. मग आतां ती उबी आसात आनी ही वेदी सोबाचें जाल्यार हाका एक बरें सोबीत तीक बसय जाय. आज हें भांगराळें तीक पुणशेताक वज्रोत्सव आनी आसा आनी एक आमकां तीक जाय जाय. आमचे हांगासर मानाचे सैरे आसात ह्या जाग बापांक तशें गवळीपाचेच्या कार्यदर्शीक वेदीक आपयत आसतना पयल्यान हांव विनंती करतां भोवमानादीक संतोष रोड्रिगेज मंगळूर गवळी केंद्राचे डिरेक्टर मोगाळ बापानो तुमकां हांव वेदीक स्वागत करतां. सांगाता आमचे फिरगळशे लोकां मोगाळ ह्या जाग बाप अनिल आल्फ्रेड सोस आमचे लोकां मोगाळ वस्त ह्या जाग बाप फादर लिओ वेगास तुमकां वेदीक आपयत आसतना हांव सुनील महाराज गोळीपाचो कार्यदर्शी मार्गरेट साल्डाना ह्या सुपीची संदो. तर हांकांय उल्हासून जोरान 2 ताळयो दितात गे. तर सुमेस्तांनी मनाची बसका स्वीकार करची. प्लीज टेक युअर सीट. आतां हांगासर पूर्ण प्रमाणाची वेदी हांगासर आयती जाल्या. परचडतात रंगरंगाळ तामशा साडयांनी आमच्यो व्हंकल बायो तशेंच सुटार सोंपतात न्हवरे बाप
आणि तांच्या मध्ये फुलांचे वाज सोंपतानी दोवी फुलां दवरल्या तमशान तशें आमचे येजाक बापो आज व्हरतो संतोष आमकां तिसल्या कुशीन येजाक आसात इतल्या कुशीन येजाक आसात SVPची आमची प्रेसिडेंट आसा तशेंच गवळीपाचो कार्यदर्श आसा पूण एक कदेल थंयसर उणें आसा मोगाच्या न्हू आज हांवें खंडीस तिचो उडास काडी जाय आमच्या फिरगजची गवळी परिशदेची उपाध्यक्ष मानेस्तेन शाइला डिसोजा बाय तिच्या कुटुंबाच्या म्हणजे लक्षला सांगचे जर तिका एक नातू जाला बैरणांत आणि ती पोरस फेस्ताच्या पयलें बैरण्या पावल्या थंयसर तिका नातू जाल्लो संतोष आज हांव माध्यम मुखांतर शाइला बायक हाय म्हणटा सांगता तुमी दिल्ल्या सेवेक तुमची वळख सगळ्यांक आसा शाइला बाय तुमच्या खातीर कदेल आमणात आसा कोणी एक सैरायला बसतलो आनीक तुमकां ह्या मारीपात वेदीक हांव मोगाचो स्वागत दिता शाइला बायक ती मस्त आमकां मिस जाल्या ती ह्या वेदीचेर आनी आमच्या कार्याचेर जायतो ती वावर दिता त्या देखून परत तिका तिच्या कुटुंबा जिविता बरें मागता हांव आनी लांब नासतना आतां हांगासर वेदीर आसच्या सर्व मानाच्यांक स्वागत करूंक फुडें सरता गवळी प्रदेशचो कार्यदर्शी मानेस सुनील मोरस वेदेर हजर आसच्या आयचो मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या प्रधान याजक जावन आसच्या मनादीक बाप संतोष रोड्रिगस बापानो आमच्या विगर बापानो वस्ते याजक बापानो तशेंच आयच्या ह्या भगी दिसा सांजो थादेवाच्या ह्या पुणतळार लग्ना बेसांत एकवटलेल्या तिनी जोड्यानो तांच्या कुटुंबाच्या सन्यानो सैर्या धैर्यानो आनी सांज जोद्धा देवाच्या सर भक्तिकानो फिरगजगारानो तुमकां समेस्तांक आमच्या फिरगज विगारा तर्फेन आनी गवळी परिशदे तर्फेन मोगाचो आनी घनाचो येवकार मागता आनी समेस्तांक पानपड उदक आयला म्हणटा पानपड उदक दयकर आमचे सैर येजाक बाप आसा तांकां तुमी अनुभवीत करचे ते समेस्तांक पावतले जरान दोन आमी थाळयो दिवच्यो समेस्तांचो पानपड उदकाचो मान तांकां वेगार बाप आतां फुलांचो बुक्को दिवन भोवमानात एक संतोष बापांक अधिकृत स्वागत ते दितले वेगार बापो फुलांचो बुक्को दिवन तांकां स्वागत करच्याक विनंती करता जरान आमी ताळयो दिवया तशेंच समेस्तांक एक गुलाब दिवन आमचे वेल्लेकानी वाड्याचे गुरकार माने सिंतीबाई स्वागत करतले सगळ्यांक गुलाब सो जाला ते बरें करून सिंतीबाई हो सोपेतेन हस्त्या मुखामळान आनी तशेंच गुलाबान तुमी वेदीर आसल्या सैऱ्यान स्वागत केलें वेळाचो अभाव जाल्ल्यान लांबे नासतना आमच्या मदें आज हजर आसचे आमचे मानाचे सैरे येदोळसो मिसाच्या बलिदानान प्रधान याजक जावन तांणी ह्या रेस्पेराच्या मिसाचे बलिदानाचे मुखेलपण तांणी घेतलें अपुरबायचो तांणी संदेश दिला आनी आतां हें वरस आमकां ह्या फावटी पुणशेताक वज्रोत्सवाचे वरस पेस्ताचो संभ्रम आनी आज हांगासर सामुहीक काजारचो संभ्रम ह्या वक्ता भोवमानादीक बाप संतोष रोड्रिगस तुमचे तावनो 2 उतरांचो संदेश आमी आशेवन आसा वेदिराशा मोगाळ विगार बापानो फादर लिओ वेगस गवळी परिचयचो कार्यदर्शी तशेंच आयोगाची संचालकी
तशेंच हांगासर आसचे वेदीर आसचे मानेस्त आयच्या ह्या बागी दिसा लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार केल्ली ते एक न्हवरे आनी ते एक व्हंकलो आनी तांच्या कुटुंबाची फिरगस घरानो म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो काना नगरी लग्न उत्सव वेळार कोण पुरो हजर आसलीं कोण हजर आसलीं काना नगरी लग्न उत्सव वेळार जेजू आसलो गी आसलो मोरी आसले गी आनी जेजूचे शीस आसले गी लोक आसलो गी आज म्हाका हांगासर पळयतना तसलें एक वातावरण भोगता काना नगरी लग्न उत्सवाक आपयल्ल्या आनी हजर आसल्या लोकां बरी आयचें हें घडीत घडता म्हणून म्हाका भोगता जेजू हांगासर आमचे मदें हजर आसा वयगी जेजू कंडी जावन हजर आसा मोरी माय आसा गी ती आसा आनी जेजूचे शीस म्हळ्यार आमी सकट जेजूच्या पाटलावदरी हांगासर आसा आज हांगासर कितें उणें पडलां कांयच उणें पडना थंयसर वाय उणो पडलो आज तुमची तोंडां पळयत आसतना हांगासर कांयच उणें पडना कित्याक हांगासर कितेंच उणें पण जायनातलें बरी प्रयत्न केला मांडावळ केल्या विगार बापांनी तांच्या सांगाता वावूरच्या ह्या फिरगजेच्या हर एका व्यक्तींनी आनी आयचो संभ्रम भोव म्हत्वाचो कित्याक तेगा जाणां आमच्याच मोगाची विविध कुटुंबांतलीं लग्नां बे स्विकार करतात आनी ती वर्ती दादोसकाय सांगाता मेळून तांचो संभ्रम आमी आचरण करता आनी हें एक वर्तें घडीत आमी सांगाता मेळा जाय म्हूण देव आशेता आमचो देव तिंद्रात देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो थंयसर आसलो तो एकवट आमचे थंय आसा जाय म्हूण देव आशेता आनी एकवटाचो संकेत जावन व्हडा संख्यान आमी सांगाता मेळ्ळ्या आमी क्रिस्ताचे पाटलावदरी म्हूण दाखोवच्याक देखून हो संभ्रम चलोवच्याक हाताक हात दिवन व्हडा संख्यान आमी सांगाता मेळ्ळ्या देवाक अर्गां दिवचें वर्तें घडीत जावन आसा आनी ताचे सांगाता वार्शीक परब सांजूद जेजूचो मोगाचो सैरो आपोस्तल ताका मान करचें कित्याक सगळ्या वर्सां ताणें आमचेर वतली आशिर्वादां धराळ जावन आसा देखून ताका अर्गां दिवच्याक वार्शीक परब आनी ताचे सांगाता ह्या फिरगजेचें भावार्थाचें बी ओंपून आतां वज्रोत्सव 60 वर्सां संपली देखून देवाक अर्गां दिवचें आनी एक घडीत आनी ह्या घडिता फाटल्यान आमकां देव कितें सांगता आमी सांगता ये जाय आज मनीस एकसूर जावंक आशेता आनी एकसूरपणान ताचें जिवीत निराशेन व्हरूंक तो प्रयत्न करतना आमी बऱ्या मनाच्यानी क्रिस्ताच्या फाटल्या उदरांनी सांगता ये जाय सैतानाक आमी सलवय जाय जेजूक आमी आमच्या जिवितांत केंद्र व्यक्ती जावन घेजय आनी सांगातपणान जिवंक प्रयत्न करी जाय आमच्या कुटुंबांत पयल्यान पयलें आमच्या ह्या काजारी जोड्यान हांगासर अशा काजारी जोड्यान सांगातपणान जिवंक प्रयत्न करचें आमच्या कुटुंबांत आमी सांगता वावुरचें जियोवचें संतोशान दीस सारचे आमच्या शेजाऱ्या सांगता सांगातपणान आमच्या फिरगचेंत आमच्या समाजेंत जर आमी सांगातपणान जियेल्या आमचें क्रिस्ती जिवीत अर्था बरीत आनी मोला बरीत आमी प्रतवे वयल्या त्या मिठा बरी दोंगरा वयल्या दिव्या बरी सोंपतल्या देखून आयच्या बागी दिसा व्हरतो अवकाश देवान आमकां दिला सांगातपणांत हें संभ्रम आचरण करूंक हो सांगातपण आज मात्र न्हय आमच्या जिविताचे निमाणे घडये पर्यंत मुंदरून व्हरून दी खंयसर आमकां अवकाश मेळटा ते सांगातपणांत करसूंक आमचे तांकी भितरली कुमोक आमी करूंक तांकी भितरलें मेतेरपण आमी दवरूंक आनी अशें देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत अर्था बरीत फळां बरीत करूंक आमकां साथ जावं दी म्हूण मागतना मोगान म्हाका आपोवणे दिवन म्हज्या विशयान भोव आपुरबायेचीं उतरां उलोवन म्हाका बरें मागल्या विगार बाप मानादीक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा आनी हांगासर अशा हर एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमचेर देव बापाची आशिर्वादां मागता आसतना म्हजो वज्रोत्सव तो गर्द जावन दी बरें आचरण जावन दी आनी तुमच्या फिरगजेचें फेस्त तुमच्या पातुरानाच्या बेसवान बरें जावन दी आनी लग्नाचो संभ्रम सदांच मोतींत उरता तसलो जावन दी म्हणून मागून म्हजी 2 उतरां संपयता देव बरें करूं थँक्यू ह्या पोण शेताक
भोव जोगत्या रितीन आज हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांक एक अपुरबायेचो संदेश तांणी दिला. जर एकवट आसा थंयसर खंडीत देवाचो मोग आशिर्वाद आसा. तशें जाल्यार 60 वर्सांच्या ह्या अवधेंत ह्या पोंडतळाचेर दिल्ले सर्व याजकांची सेवा आमी वाखत आसतना आतां सेवा दिवचे आमचे लोकांमगळ याजक बाप तांकां वज्रोत्सवाच्या ह्या संदर्भार देवानच ह्या पोंडतळाक सांज दामरेपा तांकां धाडला म्हणल्यार आमची भोगनां आसात. त्या देखून फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना जोरान 2 ताळयो दिवया आमी. मोगाचेनो आनी आतां काजाराचें कार्य म्हणटा आसतना व्हंकले न्हवऱ्यांक भोव संतोशाचें उल्हासाचें दादोसकायेचें हें कार्य जावन आसा. तांणी देखलेलें सोपान सांज दामरेपात आज जारी जालां. ती आशेतात आमचें लग्न जिवीत यशस्वी जायचें, तुमचो सहकार आमकां लाभ जाय म्हणून आमची आशा तीच. तर तिनी जोड्यांनी उठून हांगासर येवचें, मुखार सरचें. सांगाता सर वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सोयऱ्यांनी तांकां सांगात दिवचो. देखून तशेंच मुखार येया. मुखार 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 हांगासर केक कातर आसतना जोरान आमी थाळयो दिवया. लग्ना जिविता सर आमी बरें मागया. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy? तांणी केक तिनी जोड्यांनी सांगाता कातरल्या. आतां फोटोशूट करच्या खातीर एक जोडें केक कातरतले आनी ती गोडसाणची केक ती वांटून घेतले. तर तुमी रोशन आनी शेरल आळे पात्र्या पळय कितले मोवाळ मैपाशी पयले आमी केक खावयता म्हणटात. Happiness had आसले ह्या खंयसर मेळ. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. जोरान ताळयो दिवया आमी. पात्र्या मोगान केक खावयता. And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the हांवें थँक्स म्हणच्या पयल्यांत जॉय स्टार बँड तांणी वाजयलां संतोशान. असले विगार फावो केल्ल्या देवाक अर्गां दिवया. पयले तुमकां तांणी केक खावयल्या गोडसाणेची म्हणजे उद्देश तांचो लग्नाचो बेस यशस्वी जावच्या खातीर. त्या देखून आतां तुमी एका जोड्यांनी मुखार येवचें, एकामेकाक तुमी केक खावोवची. मुखार या, इल्लेशें मुखार या फोटोशूट करच्या खातीर. आनी आतां एकामेकाक फेस करून फेस टू फेस. मोग म्हळ्यार हो जावन आसा. आतां ताळयो दिवया. तुमी फाटया, तुमी फाटया. आनी एक जोडे मुखार मोगाच्या न्हू केक कातन जाली. ताची रूच तुमी साकली न्हय गे. गोड आसा मग केक. तर लग्ना जिवीत अशें गोडसाणीन आसूं दी. केदाळ एका बंच द्राक्षांत एक आंबोट आसूं पुरो. तो आमी उडोवचो नाका. तोय आमच्या बरो जिवाक म्हणून स्विकार करूंक, सूख आनी कश्ट सांगता स्विकार करूंक देवान दिल्लो उलो सदांच तुमी पाळच्याक तुमकां बरें मागता. वेदीर आशिल्ल्यांनी समेस्तांनी बसका घेवची एक घडी भर.
आनी मोगाचे न्हू हांवें आज ह्या जोड्यांक बरें मागोंक जगतो व्यक्ती आमच्या समोर आसात. लोकां मोगाळ ते ह्या सोम्याच्या शेतांत तांणी दिल्ली सेवा अपरिमीत जावन आसा. कुटुंबा जिविता केंद्रांत 10 वर्सांची व्हंकले न्हवऱ्यांक तरबेती दिवन हजारो जोड्यांक लग्नाभ्यास स्विकार करून कुमो केल्ले जावन आसात ते ह्या जाक. कश्ट कितें सूख कितें जाणा जाल्लें ते ह्या जाक. पक्ष कितें ह्या पोंडशाचो डिरेक्टर पिरगेचे विगार जावन 5 म्हयन्यांनी ते लोकांची यात्रिकांची भक्तिकांची काळजां मनां जिखून पावले. मोगाच्यानो फकत देवान तांकां एक विशेष सकत दिल्या ती कालत्यापणाची. हांवें यात्रिकांक लिखलां विगारपण हुद्दो तो एक अधिकार आसूनय कालत्यापणाचो जावन स्विकार केल्लो. आनी आतां ह्या जोड्यांक भलायकी उल्हासभर उतरांनी बरें मागोवंक फुडें सरतात. आमचे पिरगेचे विगार मनादीक बाप अनिल आल्फ्रेड सोस. वेदीचेर आजरसच्या भोवमानादी बाप संतोष रोड्रिगस बापानो, बाप लिओ वेगस गोवळी पारिजेचो कार्यदर्शी, मनिश्त सुनील मोरस, तशेंच SVPचे अध्यक्षीण आनी आयच्या ह्या कार्याची केंद्र व्यक्ती तेगां जोडी वा 3 जोडी आमचे मदें आसात. मनेस्त लॉरेन्स सिक्वेरा आनी नेवेरिटा, मनेस्त ॲलन प्रीतम मॉरस आनी काव्या मॉरस, मनेस्त रोशन फर्नांडीस आनी शारल सिंथिया डेसा. ह्या तेगां जोड्यांक वा ह्या 6 जाणांकी तुमच्या तर्फेन बरें मागोवंक हांव तुमचे मुखार उबो आसा. मुखाच्यानो एक गोव आनी बायल आसलें गई आनी वो दादलो इल्लोसो चड पियेतलो आनी पियोवन येवन घरा इल्लेशें करंदाय उपाद्र करचें आसलें. आनी एक दीस सांजेर वो पियोंक गेल्लो खंय. पियोंक गेल्लो बायलेक राग तकलेक सोडलो खंय. येवं दी ताका बूश शिकयता म्हण रावले खंय. इल्लेशे वेळान खंयगी पोदां म्हणून गाणां गावचें आयकलें खंय. आतांत सारोणीचो कुंटो कान गेलो खंय. मुखल्या दारवट्यार उबी रावली खंय. वो लोकोन येवन जालांत येवन पावलो खंय. जालांत पावलोच एक पटीन दारवट्या पळयलें खंय, जालाक पळयलें खंय. दारवट्या पळयलें खंय, जालांत पळयलें खंय. दारवट्या पळयलें, जालाक पळयलें खंय. आनी निमाणें म्हणालो खंय, आळे बा आनीकी जाण्ण जावना गी, तूं वोस न्ही दे, हांव जट्टा म्हणालो खंय. मोगाचेनो लग्नां बेस्ट म्हळ्यार तितलेंत. हाचें की व्हरतें दुसरें न्ही. हांगसर आसली जोडी आमी कोण संपूर्ण कोण परफेक्ट ना. उणेपण अस्कतगाय आसा. कुटुंबांत सोडून घडता हें सगळें. पूण ह्या सगळ्या मदें सांगता जियोवचें, सांगता आसचें तेंत लग्न जिवीत. आनी असल्या लग्न जिवितांत आज वांटेली जाल्यांत ही आमची 6 जाणां भाव आनी भयण मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी त्या देखून आज आमकां तांकां मात्र न्ही, तांच्या कुटुंबाच्यांक मात्र न्ही, आज आमकां पक्षिकेरे पुणशेताच्या हर एका भक्तिकांक संतोशाचो दीस, दाबाजो दीस, व्हरतो आनंदाचो दीस मोगाचें. आनी त्या देखून तुमच्या तर्फेन उल्हास पाठोवंक बरें मागोवंक हांव खंडीत संतोश पावतां. आज बाप संतोशान येदोळूत उडास काडलें आमचो आदलो पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो. जुआंव पावल दुसऱ्यान 1994 इस्वेंत कुटुंबाक एक पत्र पाठयलें. आनी ह्या पत्रांत पाप साहेब म्हणटा, लग्नाच्या दिसा एक दादलो आनी स्त्री आपणाकत काणीक जावन गिफ्ट जावन एकामेकाक भेटयतात आनी एकामेकाक गिफ्ट जावन स्विकार करतात. मोगाचेनो आज लॉरेन्स आनी नेविरेटा, ॲलन आनी काव्या, रोशन आनी शारल तांणी आमच्या ह्या पुणतळाच्या देव मंदिरांत एकामेकाक काणीक जावन भेटयलां, एकामेकाक काणीक जावन स्विकार केला. लग्न जिविताचें लांब पैनाची सुरवात केल्या. मोगाचेनो खंडीत संतोश आनी खंडीत तांकां ह्या वक्ता तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, तांकां उल्हास पाठयता. मोगाचेनो बरें मागता. ह्या जोड्याची एक मोठवी परिचय हांव चड उलयना.
ह्या जोड्याची एक मोठवी परिचय दिवचे जाल्यार लॉरेन्स सेक्वेरा गांवान बचपेसो सांजुजे समर्पण केल्ल्या त्या पिरगजीचो बचपेसो नेवेरेटा बलमगुरी आसामचे सेंट मार्टिन्स दे पुअरेस्ट चर्च हांगसर ते जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लें अपुर्बायचें जोडें मोगाचें तांकां दोगांयकी पळयतना आमकां कळटा सादें जोडें पपाची बरी मनशां नेवेरेटाय ताचे कडेन उलयलो मस्त जाग्यांनी घर काम खोवेंतांनी काम केल्लें कश्टांनी मुखार आयिल्लें चेडूं भुरगें आनी आतां हें जोडें लग्ना बेसान एक व्हरता मुखलें लग्न जिवीत सांगाता जियोंक तांणी दृढ मौन केलां मोगाचें आमकां संतोश आनी एक जोडें ॲलन प्रितम आनी काव्या ॲलन नायनाड पिरगजीचो सान फ्रांसीस आसिसीक समर्पण केल्लें पिरगज ॲलानी तसो दिसपरतो वावर करना आसा एका कंपनीन काम करना आसा मोगाचें दिसपरत्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाक सांगत दिवच्या खातीर मस्त कश्टी कुटुंबांतलो जायतो वावर करता काव्याय प्रस्तुत नायनाड सान फ्रांसीस आसिसी समर्पण केलें त्या पिरगजेंत वस्ती करना आसा पयलें तें चिकमंगळूरचें तेंय एक कश्टी भुरगें जायतो वावर केला मोगार पडून ती लग्न जाल्यां आनी लग्न जिवीत ती जियोवन आसात मोगाचें आनी एक जोडें अपुर्बायचें सादी मोगाळ कश्टी व्यक्ती कित्याक कश्ट कन्न जें दिसपतें जिवीत सरोन आसात आनी एक जोडें मनीस रोशन फर्नांडीस आनी शारल सिंथिया डेसा रोशन गांवान फजीरचो मर्सी मायक समर्पण केल्ल्या पिरगजीचो शारल कार्मेल मायक समर्पण केल्ल्या शिरताडी पिरगजीचें आनी तेंय आस्कुरें जोडें मोगाळ जोडें खालतें जोडें सादें जोडें आनी कश्टी दोगांय मोगाचें आनी त्या देखून आज आमकां एक संतोश एक 3 अपुर्बायची बऱ्या कुटुंबांत जल्मोन वाडल्लीं भुरगीं हांगसर आसात देवा मंदिरांत लग्ना बेसान एकवटल्यांत एक बरें जिवीत जियोंक वता त्या देखून तुमकां त्या गांय जोड्यांक हांगासर जमलेल्या सगळ्यांच्या तर्फे हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा उल्हास पटयतां अभिनंदन पटयतां हांव तुमकां बरें मागतां तुमी सुरवात केल्ली लांब पयन लांब जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आशेतां आखेर करच्या फुडें एक लिस्ट हांव तुमकां एक फावटी एका घरा ल्हान भुरगें आवय कडेन झगडोंक लागलें गे मम्मी म्हाका केक जाय काळोख जाला घरा केक ना अंगडी बरो दांपल्यात आतां आवयन खंय केक हाडूंक घ्यायचें आनी हें भुरगें परतून परतून म्हणालें गे म्हाका आतांत केक जायचे हट्ट करे लागलें गे रडा लागलें गे आनी तो वळो आवयक कितें करचें म्हूण कळना शीत भितर गेलें गे रांदच्या गोडाक एक तोपलें घालून गेलें गे एक तांती दवरलें गे इल्लें पीठ घालें गे इल्लीशी साकर घालें गे इल्लेशें तेल घालें गे आनी इल्लेशें मीठ घालें गे भुरग्याक हाडून दिलें गे भुरग्यान तोपल्या भितर पळयलें गे तांती पीठ ताच्या उपरांत साकर मीठ तेल पुरो आसा राग येयलो खंय येंगी केक म्हणालें गे तोपल्यांक धरणी मारलें गे पूण आवयन म्हळें गे पुता एक सोबीत केक जायचे जाल्यार त्या केकीक हें पुरो जायचें केदाळा हें सगळें बोर्साता मिसलाता त्या दाळात एक सोबीत रुचीक केक जावचें म्हणालें गे मोगाच्या ते गांय जोड्यानो लॉरेन्स नेवेरेटा आलन काव्या रोशन शारल काजारी जिवीत सोबीत जायचें गोडसाणेचें जायचें संतोश बरी जायचें जाल्यार त्या काजारी जिवितांत सक्कड आसा सुखी आसा दुखी आसा कश्टी आसा पिडा शेडाय आसा सोडूनय आसा उणेपणी आसा हें केदाळा सगळें बोर्साता हें केदाळा सगळें सांगाता पडटा तवळ लग्ना जिवीत एका केकी भाशेन सोबीत जाता गोड जाता रुची बरी जाता तर आज आखेर करतना हांवें इतलेंच मागचें तुमच्या जिवितान हें बरो करतना देदेस्पद जायनाकात कांगाल जायनाकात एकामेकाक दुरसानाकात पुरपर नाकात ताच्या बदलाक हें सगळें काजारी जिविताचो वांटो म्हणलें स्विकार करा एकामेका बक्षिया एकामेका सोडधड करा एकामेका सुदारसिया सांगाता रावा मोरा पर्यंत सांगाता जियेया तुमचें लग्न जिवीत नंदन करा परत तुमकां उल्हास पडयता शुभाशय पडयता अभिनंदन पडयता लांब जियो तुमचें लग्न जिवीत म्हणून आशेन म्हजी 2 उतरां आखेर करता देव बरें करूं ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू देव बरें करूं फादर भोव सुडाळ उतरांनी भोव अपुर्बायच्या उतरांनी देवाच्या विसना आशिर्वादा बरें उतरांनी ह्या सर जोड्यांक तुमी बरें मागलां ह्या पोण शेतांत येदोळ असो
125 जोड्यांनी हांगासर सामुहीक ह्या संदर्भार लग्ना संदर्भार तांणी तांचो सक्रामेंट स्विकार केला म्हणून आमकां कळीत आसा. तशें म्हणटना हे एक पुणशेत साबार जोडी हांगा येतात. कशें आमची ही जोडी तशी आज विगार बापाची उतरां देव बरें करूं म्हणटा. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಜಗಳ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. मगाच्यानो आमच्या विगार बापाने सर व्हंकले न्हवऱ्यांक उल्हास सुनो तांकां बरें मागलें अशें म्हणटना व्हंकले न्हवऱ्याचें काळजां फुमार जाल्यां हाका आमी खंडीत जावन ह्या पुणशेता ऋणी जावन आसात म्हणली बगनां तांच्या काळजांत जळकतात. त्या देखून आतां फुडें सरतात तिनी जोड्यांच्या नांवान उपकार बावडूंक तांची काळजाची बगनां उसारूंक नवरो शरल आनीक रोशन आनीक व्हंकलबाई शरल तुमी हाता हात धरून सोबीत रितीन हांगा या पळय. हाता हात धरया. वेरी गुड. या मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं. आज आमी पवित्र लग्नमा स्विकार करून कुटुंबाची वेंचूंक फुडें सरच्या वेळार व्हरत्या संतोषपरीत काळजान हांव 3 सोड्यां तर्फेन उपकार बावडूंक खुशी व्हरतां. पयल्या सुवाते देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. सोम्या देवान आमकां येदोळ पर्यां राखून ह्या आमच्या लग्नाच्या बागे दिसा तयार केल्ल्या खातीर सांज मुखार अर्गां दिता हांव. आमच्या लग्नविधी चलोवन व्हेल्ल्या फादर हेराल्ड मस्करेन शिरताडी, संतोष रॉड्रिगस, फादर लिओ वेगस हांचो उपकार बावडटा हांव आनी तांच्या मुखल्या मिसांव वावरान सर बरें मागता हांव. तशेंच मिसाच्या बलिदानांत बागी जाल्ल्या सर ह्या जागांचो हांव उपकार बावडटां. ह्या पाक्षिकतेच्या पूर्ण तळार पवित्र लग्ना बेसोडूंक आमकां अवकाश करून दिवन देवाची विस्नार आशिर्वादां आमचेर मागोवन आमकां बरें मागिल्ल्या ह्या फिरकस्तेच्या विकार बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा हांचो उपकार बावडटा हांव. तशेंच आमचे सगळे सनी पाविल्ला विल्मा अल्मेडा आनी मेघना डिसोजा हांचोय हांव उपकार बावडटां. कार्यनिर्वाहन केल्ल्या मानेस रॉबर्ट डिसोजा हांचो उपकार बावडटां. तशेंच प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. थँक्यू ऑल. मोगाच्यानो कुशीक नवरो आसतना व्हंकलेचें धैर्य निजायके मेस्वास है हेंचं धैर्य सांगातपण संतोषपण तुमच्या जिवितांत सदांच आसूं दी. भोव अपुर्बाच्या उतरांनी सोमेस्तांचो उपकार बावडला. देवाक ताणें अर्गां दिल्यान पुणशेता अर्गां दिल्यान अशें म्हणटा आसतना तिची बगनां काळजांत जावन तिणें उसारल्यान. त्या देखून तुजो व्हंकले बायसो आमी उपकार बावडटा. शरल तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो लग्नाचो जिवीत तुमचें यशस्वी जावन आशेता. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಚರ್ಚ್. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಫಾದರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರಾಗಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಫಾದರ್ ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಜೊತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಕಷ್ಟದ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಡೆ ಮುಲ್ಕಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 3 ಜೋಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಪುನರಪಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರವರೇ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂದೇಶ. 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವಜ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆಂದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. निಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आता कार्य मुंदार उणेता जाल्ल्यान वेदीर आशिल्ल्या सर्वांनी आमकां बसका सोड दिवची आनी तुमी सकल वेचे व्हंकल न्हवरो हांगासर आसून देत. मगशनो लग्न संभ्रमांत प्रमुख पात्र घेता दादल्यान स्त्रियेच्या गळ्या बबरी सोबोवची ती कार्यामणी आयापण आनी ह्या आयापणाक आपलेच एक सखत पदवी खंडीत आसा. तशें जाल्ल्यान आतां वेळ घडी लागीं पावल्या. नवऱ्या बाबांनी आपल्या आपल्या व्हंकलांच्या गळ्या बवारी कार्यामणी सोबोवची आनीक जिणेंत थंच म्हजी राणी म्हणून ताणें स्विकार करच्या खातीर त्या देखून आतां रोशन आनी शेरल तुमी 2 स्टेप मुखार येवची. फेस टू फेस गोवन रावचे. मुखार या धैर्यान. पळय तोंड पळय राव. फेस टू फेस. कशी दिसता व्हंकल बाय? रोशन, व्हंकल बाई कशी सोबता? व्हंकल बाई कशी सोबता?
केदाळे नंबर 1 कै शरलबाई काले म्हणटा नवरो बाबू केदाळे नंबर 1 वो अंचे घेते नंबर 1 देखून आज ही नंबर 1 दिला तांकां तर रोशन तुज्या बोल्सांत आसले कर्यामणी हाती घेवची आनीक शरलाच्या गळ्या बवार ती मोगान सोबोवची आज सोबयल्ले कर्यामणी जिणेच्या आखेर पर्यंत ती उरोवच्याक देवाची आदार बेसांव करपा तुमी मागची तोंडा तोंड पळया कांय दक्षिणा वय वय गोवन रावा तेंच्या कशें सोंपता जोडे पळय पटलून धरला ताका सोडूंक तूं मोण्याना पूण वेळाचो अभाव जाल्ल्यान तुमी बसका स्विकार करची लॉरेन्स आनीक नेवेरिठा तुमी फेस टू फेस गोवन रावची तोंडा पळय एकामेका फेस टू फेस पळया कशें दिसता प्लीज करया म्हणे आतां करया म्हणे सोबोवची लॉरेन्स कांयच दक्षिण करनाका भियेनाका नेवेरिठा तुज्या जिविताची राणी सोबीत दिसता जाल्यार 2 ताळयो दिवया आमी जाय तुमी बसका घेवया आनी आतां एलन आनी काव्या तुमी फुडें सरचें केदाळे आसतेच आसात पळय आतां पळय सोबीत तासो दिया एकामेका रेडी जोरान ताळयो दिवया आमी कचलो मोगो साली करया म्हणे तुमच्या गळ्या बोवारे ताणें सोबीत रितीन बांदले आनी तुमकां जिनियाची राणी ताणी म्हळें न्हय गे आतां तुमी तुमचो म्हजो जिनियाचो राय म्हणूंक आसा न्हय भांगार दिरव्यान बगार फुलां जावन आसाच मोगाचें संकेत मोगाचें न्हू एक फुलांचो जेलो जायचो जाल्यार सोबीत वचोन तीं वरतांतलीं फुलां सगळीं खुंटून हाडी जाय झडाक दुखता तरी गुंतून तीं विकरापाक घालचें त्या तोटाच्या मालीचें काम जावन आसा आनी आज लग्न जिविताचो माली जावन आसा रसनार ताणेंच रचलेलें वर्त सोबीत सुंदर फुलांचें आनी त्या वर्तांतले विंचलेले झेले ते आदली बदली करूंक फुडें सरतना ही फुलां परमळीक लग्न जिवीत तुमचें परमळीक जावं दी सुगंध द्रव्यानी भरलेले म्हणचे देवाच्या आदारान कृपेन भरलेलें नेटेल्लें जावं दी मोरये मायेच्या देण्यानी कुटुंबांत कितेंच उणें पण घडना जावं दी म्हणून आमी मागता आसतना तुमी तेंतासोचे फेस टू फेस सोबीत रितीन आसो दिवन नंबर 1 सिंगे कोण दोगांय नंबर 1 रेडी थँक्स रावा हांवें सांगाचें की तुमकां ना न्ही नंबर 1 जाल्ल्यान एक KISS दिया चरण ताळयो दिवया वा मागीर अशें घरा गेल्या उपरांत तुमी फटाफट किस दिया आतां लॉरेन्स आनीक नेवेरिठा तुमी फुडें येवचें जोरान ताळयो दिवया आमी बँडाच्या नादान वेरी गुड
जोरान तळी दिवया आमी तुमकां कांय दिवंक आसा जाल्यार दिवेत तुमी तांकां सोडूंकूच मोड येना लॉरेन्स काले एक दिवंक आले दक्ष नाका अशें पिट्टे अशें कर नजो वा पळया न्यू स्टायल मुखार काजार जातेल्यांनी किस दिलो म्हणून सांगूंक ना तांणी उमो दिलो आनी एक जोडे ॲलन आनी काव्या बण्णी मुंदे सोपित्ता सो आसा तांच्या मुखा म्हळ्यार आतां कोण पयलें जरन तळये दिवया आमी जॉय स्टार बँड आनी इवन सावंड म्युजीक आदल्या जोड्यांनी कितें केलां त्या जोताच्या फाटल्यान जोत येता खंय मालगडी म्हणटली देखून एक दिवन मूग दोन सोड रिप्लाय ಇನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ दाखयतल्यांकी बॅकग्रावंड दिल्ल्याकी समान जालें इवन देव बरें करून तुका म्हाका अशें न्हू तांचे कार्यामणी नेटोवन जाली फुलां आदले बदली करून जाली वेंग मान जाली आनी कितें जालें तांचें पूण कितें जाल्यार बेसांव देवाचें ससाणपरां जिवोवच्याक ह्या जोड्यांनी त्या देखून आमी तांकां बेसांव दिवच्या खातीर आमी फुडें आपयता पयलें मुखार येवचें रोशन आनी शेरल हाच्या कुटुंबांत आमी येदोळो सांगलां दोगांनी दयकर मुखार येवचें बेसांव दिवच्या खातीर दयकर मुखार येया तुमी मुखार येवन हांगा रावा खंय आसात वेगे फास्ट वेगया वेळ कर नाका दोगा जाणांनी आयल्यार पुरो दोगा जाणांनी रोशनाच्या तेपेन शेरलाच्या तेपेन दोगां येवचे तुमच्या जोड्याक बेसांव तुमी त्या भशेन वेगे अच्छा फटाफट रेडी रावचे लॉरेन्साच्या कुटुंबाच्यांनी आनी नेवेरिटीच्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर येवन रेडी रावचे कुटुंबाचो मोग परिपूर्ण जालो हांगासर तांची दोगां बाळां लग्ना बेसांत एकवटली मालगड्याचें बेसांव तांणी घेतलें तुमी त्या कुशीन असो रावचें थंयसर आमकां उपसून दिसर त्या कुशीन रावा थंय रावा तुमी येचे तुमी तुमी त्या सायडीन रावा हांतुळली सुसी माणिक नी फजाला होरेता दवे कुशी माणिकानी मोती
तांच्या पटापट आमची सिस्टरां आसात सगळ्या सिस्टरांनी मुखार येवचे तशेंच आमचे मनादीक बाप लिओ वेगस आसा तांणी फुडें सरचे बेसांव दिवचे उपरांत विगार बाप जेराल बेसांव दितात फादर येया आनी तुमी वेदीर रावचे सिस्टरांनी सगळ्यांनी येवचे उपरांत तुमचे सगळे बेसांव घेवन विगार बाप जेराल बेसांव दितले मोगाच्यानो एक घडी आमी सगळा उबे रावया हांगासर आसली आमचो उस्वात ह्या जोड्यात आमी उबान धरया मोगाच्यानो सगळां आमी बेसांव तांकां दिया देवाचें तें व्हडलें बेसांव त्या मलगड्यांत हांव देंवन आयिल्लें त्या बेसांवाक अर्थ आसा आमी म्हणटा अब्रामाचें जाकोबाचें इसाकाचें आमचें मलगड्यांचें बेसांव तें आमकां गरज आसा तें बेसांव आमचेर आयलें आमचें जिवीत नंदान जाता तर तेंच देवाचें व्हडलें बेसांव ह्या तिनूय जोड्यांचें देवून येवं दी तांचें मुखलें सगळें जिवीत नंदान जावं दी आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमी सर्व बरें आशेवया आमच्या खालसान जावन ह्या जोड्या खातीर मागया आनी तें व्हडलें बेसांव आमी दिवया बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमीन. देव बरें करूं फादर समेस्ताचे तुमचे बेसांव आमच्या विगार बापांनी ह्या जोड्यांक पावयला देखून तांचो उपकार बावडता आनी आतां मोगाच्यानो अधिकृत ओपसून दिवचे आनी ओपसून घेवचे हांगासर एक पयलें तावन रिवाज आसा पिरगज ह्याजाक कुटुंबाचो वडील तशें जाल्ल्यान तो आत्मीक वडील आत्मीक बापय ह्याजाक आमचे सगळे आत्मीक बापय आमचे ते आमकां सोम्याच्या वाटेन चलोवंक शिकयल्ले सोम्याच्या बेसांवांनी आमकां नेटयलेले हांगासर दोग जाण याजाक आसात आनी लोकां मोगाळ ते फ्रेंड्सां बरीं आसात वस्ते याजाक आमचे लिओ वेगस बापो तशेंच आमचे विगार बापो आनी विगार बापो उपसून दितात आनीक आमचे वस्ते याजाक बापो लिओ वेगस ते उपसून घेतात तुमी सांगात लागीं रावचे देखीक त्या देखून आतां हांव हांकां दोन कुशीन वांटेकार रावयता तशें जाल्ल्यान फादर तुमी वकलो तिशीन येता तुमी थंय रावचे उपसून दिवचे फादर लिओ वेगस तुमी हांगासर येवचे तुमी हांगा या वकलो पळय हांगा या पळय मोगाचेनो ह्या गायकी व्हंकलांक ह्या न्हवऱ्याच्या हाती उपसून दिवचें म्हजें काम आतां ही त्या गायी आमच्या पिरगजी घेवची न्ही वा आमच्या पिरगजीची न्ही जाल्यार हे दोळजो सांगल्या प्रमाणे आत्मीक वडील जावं तांकां उपसून दिवचें आतां उपसून दिता म्हणटाना म्हज्या मतीक आयिल्लें एकच उतार जेजून ताच्या शिसांक वा 22-27 जाणांक धाडलें मिसावाक धाडलें आनी तें मिसांव करून संतोशान फाटीं आयलें आज हांव म्हणचें ह्या त्या गायकी ह्या न्हवऱ्याच्या घरा मिसावाक धाडचें कुटुंबा जिविताच्या मिसावाक थंयसर वचून तांच्या कुटुंबा जिविताचें मिसांव तांणी जियोंक आसा बरें सांबाळूंक आसा ती कुटुंबां आनी त्या मारीपात तो संतोश त्या कुटुंबाचो दर्तो करूंक आसा त्या देखून ह्या त्या गायी भयणींक ह्या त्या गायी न्हवऱ्याच्या हातांत हांव उपसून दितां हे दोळमणासर तांच्या कुटुंबाच्यांनी तांकां बरेंकन बसलां ल्हान व्हड केलां मोगान सांबाळलां जायतीं मावल्यां बरेंपण शिकयलां देव बिरांतेन वाडयलां तर जें कितें तांच्या मलगड्यांनी वडिलांनी तांकां दिलां तें दिर्वें जें कितें तांच्या जिवितान आसा तें न्हवऱ्याच्या घरांनी जियोंक
आनी तांचे कुटुंबा जिविताचे मिसांव ते संपूर्ण करूंक सोमी तांकां कुरपा दिवं दी, आदार दिवं दी आनी तसो सोमी तांकां न्हवऱ्याच्या घरांत धाडून दी आनी तांचें जिवीत नंदन करून दी म्हूण ह्या त्या गाय भयण्यांक बरें आशेवन बरें मागोवन हांव तांकां उपसून दितां. 3 कुटुंबांनी जल्मून 3 वातावरणांनी व्हड जावन एका मिसावाक तुमी धाडलां आनी ते मिसाव तांणी स्विकार केला. देखून व्हडा संतोशान तुमी कितल्या मोगान तांकां पळयल्लें गी ताच्या की वर्त्या मोगान आमी तांकां पळयतले हांव म्हणून ह्या न्हवऱ्यांच्या पक्षेन हांव भास दितां. दोगांय येजाक बापांक फादर उपसून दिया एक एकल्याक तांच्या न्हवऱ्या दिया बदली नाकात म्हणे. एक स्टेप न्हवरे मुखार न्हवऱ्या सांगात रावा जोरान ताळयो दिवया आमी. सांग सैनाका मोगाच्यानो बोवा पुरप्यान आमचे कोंकणी संप्रदायीक रीत रिवाज आमी हांगासर पाळल्या. तर आमचे सर कार्य यशस्वी केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिवचो वो वेळ जावन आसा. सक्कडपळ्या सांगात सोबीत करून रावा देवाक अर्गां दिवया आमी. मुखार या. तर आतां आमी देवाक समेस्त उबे रावया. अर्गां दिवन आमी गावया लावदाते. Laudate Domino omnes gentes omnes populi cornia confirmatatis super nos misericordia eos et veritas Domini manete in aeternum et veritas Domini manete in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc in seculum et in seculum
Et veritas Domini manete aeternum. Three cheers to three couples, all the three couples. Hip hip! Hip hip! Hip hip! समेस्तांक देव बरें करूं. सकयल्या बेजमेंट हॉलांत दादोश जेवण आसा